Just imagine. Just imagine. वेलकम इष्टानो, वेलकम टू द जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिनाच्या सुनहरी रंगबिरंगी आणि हास्यभरीत दुनियेत तुमचे स्वागत असे म्हणून हांव कार्यक्रमाची सुरवात करपाना, कारण हो सुगम संगीताचो कार्यक्रम न्ही. दीस प्रोग्राम इज प्युअर अँड शियर अँड अल्टिमेट अँड कंप्लीट पिशेपणा. आता लेटेस्ट खबर, बाबूश मोन्सेरात खंय आतां पणजे सावन कॉन्टेस्ट करता आणि ह्या फावटी खऱ्यांनी तो कॉन्टेस्ट करता, सामके शुअर फायनल. बरे, बाबूश मोन्सेरात खरें उलयता ना, म्हाका दिसला, म्हाका त्याच्या दोळ्यान दिसले ते हांवें विचारलेले पळय, जेन्ना ताणें म्हटलें आय एम कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम पणजी अदरवायज नोवेर अशें बाबूशान जेन्ना म्हटलेलें पळय, तेन्ना बाबूशाच्या दोळ्यान म्हाका एक सच्चाई दिसली. कारण that time he was not wearing his $65,000 luxuriator style 23 कॅनरी डायमंड सनग्लासेस. बरे, बाबूशाचे हे डिसिजन आयकून सांताक्रूजचे खूबशे कॅन्डिडेटांचे एकूच रिएक्शन, थँक गॉड, देव पावलो. आणि खूबशे जाणांक जाल्लो गैरसमज पयस करता, बाबूश पणजे कॉन्टेस्ट करपाचो आणि डिमॉनिटायझेशनाचो कांयच संबंध ना. Just imagine. Hello Babush, how are you? How is health and all, sir? Everything fine, no? I am going to contest this election from Panjim. And that we know, there health विचारले तू constituency सांगता. बरे, and which constituencies you are eyeing and targeting now? One is Panjim, one is Kortali, Sange and Kutsore. But Babush, will it be easy for you, will it be possible for you to float candidates in all four constituencies more despite of demonetization? Because the hard truth is you required hard cash, you see. Process is on, I think by 20th this thing. Money will be arranged. How much you will require for election? Mr. Vicharda. I need at least another 3. More 3 crores. That is best, man. That is a very good news. I am with you. My full support to you. She, I am with you. I don't need anyone's support to fight Panjim. गॅस करताय म्हणून तू माझी. ओके, समजा बाबूश ही सगळी तुझी सिटां येयली, तू जिंकलो जाल्यार मागीर MGP आउट आणि UGP इन, आणि मागीर यू विल डिमांड TCP, you will demand PWD, you will demand GSIDC. I think that is the way how we intend going about afterwards. Okay, Babush, next time, no, whenever we do this talk show, no, TikTok and all, we'll do it somewhere outside. Otherwise, do one thing, you come to our studio next time, huh? You'll come, no? You come to my place to talk to me, you know. What is this now? Just imagine. बाबूश पणजे म्हणटा जाल्यार चर्चिल बाणावले वयता खंय आतां. बाबूश काय आमच्या स्टुडियोन येना, पण चर्चिल येयल्लो तेन्ना मातसो तेजे कडेन उलोवपाक मेळ्ळो म्हाका. Just imagine. चर्चिल बाब, वेलकम आफ्टर अ लॉंग टाइम. कशें चल्ला सद्या? बरें हा. गुड. बरे, BJPन डिमॉनिटायझेशन करपाचें डिसिजन कित्या खातीर घेतलां आसतलें? तो तेंगेले डिसिजन ते जालां. तें बी सारकें. BJPच्या भितर कितें चल्लां हें तुका कशें कळटलें? सारकें. बिकॉज युअर नेम इज चर्चिल आलेमांव अँड नॉट मॉविन. सायलन्स इज गोल्डन म्हणटा पळय, खबर आहा म्हाका. बट ओनली 100 grams फॉर मॅन. तूं शेरकाराक बी भिवपी भिता तूं? च्या, तूं साश्टीचो टायगर मरे. तूं केन्ना असो ओगी रावपी मनीस? तूं सामको फायर ब्रँड लिडर मरे साश्टीचो. आणि तूं परिकराक, पार्शेकराक, दिगंबराक. चल हांव वयता. ओके 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 चर्चिल बाब, ओके. दुसरें कितें उलया, दुसरो विशय घेवया. हो, आमचो पणजेचो MLA आहा पळय सिद्धार्थ कुंकळकार, तो खंय आतां सांत आंद्रे कॉन्टेस्ट करता म्हणून बोवाळ पडला. कितें रिजन आसतलें तुज्या हिसपान? कितें रिजन कितें आहा न्हू. आमकां न्हू पयलीं कितें दिसलें जाणा, हिलरी क्लिंटन अमेरिकेची प्रेसिडेंट जाता म्हणून, पण जालो डोनाल्ड ट्रम्प. तेंगे डिसिजन कोणाचे? रिपब्लिकन पार्टी सपोर्टरांचे. हांव सांगूंक शकना न्हू.
हांव कितें सांगतलो तेंगे डिसिजन न्हू ते बी आदीच वचो बरें आतां हे सरकार न्हू गोंयाक सगळ्यान पयलीं खंय गोंयाक कॅशलेस करपाक सोदता आतां हे स्कॅम केदें म्हणटा तूं हे स्कॅम हे व्हडलें स्कॅम मरे हें आतां कशें कितें स्कॅम बरें म्हाका एक सांग तूं इतलो सिरियस कित्याक म्हणजे सामको असो ओगी कित्याक वेर इज दॅट अवर ओल्ड गुड चर्चिल आलेमो वेर इज ही अच्छा दिन आएगा कभी आएगा कितना दिन हो गया अभी 2 साल हो गया अरे वा आता कशें आमकां पयलींचो चर्चिल सारको मेळ्ळो आमकां दिसला चर्चिल रिटर्न्स पण आता म्हाजो रिटर्न करपाचो टायम जाला आतां म्हाजो वचपाचो टायम जालो म्हाजो टायम सोंपलेले कडेन आहा आसूं एनीवेज तुमी इतले बरे भशेन हांगा स्टुडियोन आयले आनी इतले बरे भशेन तुमी मुलाखत दिली थँक्स लॉट चर्चिल बाब ओ आय एम सॉरी आतां तूं एनसीपी न्ही आतां तुका हात दिवप ना हात दाखोवपूय ना आतां 10 जावन 10 मिनटां सगळें Just imagine. पयलींच्या काळान न्हू साधना म्हण एक हिरोईन आसली आनी तिचो कट सामको फामाद तेन्ना चलयां बायलां साधना कट म्हणून दवरतालीं राजेश खन्नाचे फॅन अशे कानार केंस बी हाडटाले आनी सामके तरी स्टायली बिली मारताले अशे रुमाल बी अमिताभ बच्चनाचे फॅन्स तेज्या भशेनूच लांब लांब बेल बॉटम जिन्स शिवताले फूल रस्तो झाडीत भोंवताले आनी ऋतिक रोशनाचे फॅन तुमकां खबर आहा मसल बिसल एक्सरसाइज मारून 6 पॅक्स बीन सामके दवरता आनी हे आतां सनी लिओनीचे फॅन्स म्हणून सांगपाची गरज ना आणि त्याची मागणी कितें सनी लिओनी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है सनी लिओनी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है सनी लिओनी को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए सनी लिओनी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है Just imagine. हेच पळोवपाचें उरलेलें आमी आता काँग्रेसीक दिसता असो निषेध केल्यार मुख्यमंत्र्याचो बीजेपीचो जळफळाट जातलो बीजेपीचे खबर ना पण मुख्यमंत्र्याक बाबा पाशियस भरपूर एका फंक्शनाक दिगंबर कामत आणि विजयान पळय जी मुख्यमंत्र्याची तकली खाल्ली आणि कोणी जाल्यार तकली उडयतलो आसलो मडगाव नगरपालिकेचे सर्वे सर्वा आणि शिल्पकाराच्या मधोमध बसप म्हणजे अश्वमेध पेलपा सारको रे बाबा प्रेशर येला भयंकर मुख्यमंत्री खरे खरे सांग डिमॉनिटायझेशनान तुझे कितले गेले आमकां तुम्ही डिमॉनिटायझेशन करून फोंडान घाले आता लोकांक हांवें पयलींच सांगलां निवडून येयत जाल्यार पयलीं 3 वर्सां डोनेशन म्हणटा ते विसरा अरे डिमॉनिटायझेशन केल्या उपरांत दिसत ना मरे तुम्ही फोनूय उखलिना मरे तूं आमचो दिसल्यार कूस मारता मरे तुजें तशें काय ना आमकां आत्तां हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मडगांवच्या उरलेल्या कामा बद्दल उलयतालो माझे मडगांवचे रस्ते पाईपलाईनी लायटीचे खांबे सिवरेजीचे उरला ते काम बेगोबेग जाग्यार उडय म्हणून मुख्यमंत्र्याक सांगलां आणि ताणे युद्ध पातळीचेर आपण तुझे काम करून दिता म्हणून सांगलां हांवें ताका सांगलें बाबा 500च्यो नोटी बेगोबेग हाडात लोकांक त्रास जाता 18 वर्साचो भुरगो बँकेच्या लायनीन रावता विड्रॉवलीक तो घरा येता म्हटल्यार म्हातारो जाता सोनम गुप्ता बेवफा है की नाही हे मातशें सोदून काडा म्हणून सांगला सीबीआय आणि मुख्यमंत्र्याकडे हांवें तशी रिक्वेस्ट केल्या हांव जर कितें फट उलयता जाल्यार बूट घागरी अरे हो आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अजबूच जबरदस्ती करपाक लागलो म्हाका म्हणपाक लागलो मुख्यमंत्र्याक आपल्या बरोबर क्लासीन बाकाचेर बस हे बाग बुडोवपाचें हा काय कितें ताका खबर ना म्हाजो क्लास मातसो वेगळो आय मीन म्हाजें स्कूल हा म्हाज्यो स्वताच्यो क्लासी आसा बाबा आता हे फॉरवर्डाचे बबिता बॅकवर्ड येवन शेरावले हांव दामूक पळोवन बाबा आदार दिसलो जितली भाबा सुमावाल्यांनी तकली खावंक ना तितली दिगंबर आनी ह्या विजयान खाल्ली डिमॉनिटायझेशनाचो हांवूय बळी हा विरोधकांचे तरी बरे बॉल तरी मारूंक मेळटा आमचे कशें जालां पयशे आमचे आनी नोटिफिकेशनूय आमचेच पण डिमॉनिटायझेशना खातीर कांय गजाली बऱ्यो जाल्या त्यो तुमकां विरोधक केन्ना सांगपाचे ना सनी देओलान गदर पिक्चरान होमटावन हाडलेलो हँडपंप पाकिस्तानाक परत केलो कारण आता तो डायरेक्ट एटीएम मशीनात उखाड के लेके जाता है लग्ना खातीर 2.5 लाख विड्रॉ करूंक मेळटा म्हणून सलमान खान सुद्धा ह्या वर्सा लग्नाक तयार जाला आणि ज्या नोटीचेर सोनम गुप्ता बेवफा हे अशें बरयल्लें ना ती 2000ची नोट खरी न्हू आणि कितली व्हीव्हीपॅट मशिनां हाडली म्हणून आमकां खंय फरक पडना पर्रीकराचें नांव ना बरें जालें अरे आयज तुझ्या मित्रान विजयान आणि दिगंबरान माझी तकली खाल्ल्या पळय तू तरी मातसो बरो थंड भुरगो कसो आय एम अ व्हेरी गुड बॉय Just imagine. या असेंब्ली इलेक्शनाक व्हीव्हीपॅट वोटिंग मशिनां वापरतले
व्हीव्हीपॅट वोटींग मशिनां म्हणजे कितें, तुमी कोणाक मत घातलें पळय, कोणाक मत मारलें ते तुमकां व्हेरीफाय करपाक मेळटलें. तो एक बटन आसा, तो बटन दामपाचो, मागीर तुमकां एक रशद कशें येता, म्हणजे रिसिप्ट येता आनी तुमकां कळटा आपणें बाबा कोणाक वोट मारलो. जाल्यार मारलें हांगा पावलें भलतें कडेन अशें ना. चर्चिल आलेमांव लास्ट 4 वर्सां जालीं बोवाळ मारता की 2012च्या इलेक्शनाक तो पडलो कारण इलेक्शन वोटींग मशिनां खंय रिग्ड आसलेलीं, रिग्ड. आतां उपमुख्यमंत्र्याक विचारून पळोवया वेदर व्हीव्हीपॅट वोटींग मशीन सेफ काय अनसेफ. Just imagine. सर, हे इलेक्शन कमिशनान व्हीव्हीपॅट इलेक्शन वोटींग मशिनां हाडल्या पळय, बेस्ट न्ही सामकी. हांव न्हू पयले फावटी आयकता. कितें, आमी 3 फावटी बातमी केली आनी तूं म्हणटा पयली फावट आयकता. हांव पयले फावट आयकूंक जाय पण आमचे तूं बुलेटिनूच पळयना तर. अबे, चर्चिल आलेमांव फाटलें इलेक्शन सुमार 2000 मतांनी पडलो. चर्चिल आलेमांव म्हणटा इलेक्शन वोटींग मशिनां खंय फॉल्टी आसली तेन्ना. बारीक फ्रॅक्शनान चुका येता ना न्हू, पूण इतको मोठो फरक पडपा जायना. म्हणजे तूं एग्री करता. समजा 2017च्या इलेक्शनान बीजेपीक बेश्ट धर 12 ते 14 सिटां येयली जाल्यार तूं कितें म्हणटलो. मिशन खंय तरी चुकता ते. सर, पण तुमी पर्सनली व्हीव्हीपॅट इलेक्शन वोटींग मशिनां चॅक करतले. आतां तूं जर बातमी करशी जाल्यार मागीर सुमोटो चॅक करपाक लाव येता ताका. बरें एमजीपी कितें म्हणटा, पार्सेकर तांकां सीएम म्हणूं नाका, सो तूं फुडल्या आतां टर्माक आपूण सीएम म्हणून प्रोपोगंडा कित्याक स्टार्ट करिना. बातमी तूं जर बातमी सोडटा जाल्यार हांव करता तें. अशें म्हणजे आमी बातमी आमीच करप आनी मागीर तूं स्टार्ट करतलो सगळें आमीच हे. बरें. Just imagine. While his hardcore opponent loves to give a tough time to the speaker, Damu Naik loves to play with mic. आयज मान मोडली त्या मायकाची. यादी देवा देवा देवा. दामू, स्वता मुख्यमंत्र्याक सुद्धा हो मायकाचो प्रॉब्लेम कितल्याशाच फावटी येयला, पण तेंच्यांनी पळय कशें व्यवस्थित सिच्युएशन हँडल केल्लेलें आसा. Just imagine. Just imagine. बीजेपी एमजीपीची युती जायना हें आयकोन एक मनीस सामको हॅप्पी जाला आणि ही इज डान्सिंग विथ जॉय सामको. हे जायना रे एलायन्स बीजेपी आणि एमजीपीचे दाबोळे, बीजेपीची टिकेट माझ्या गळ्यान पडली पडली पडली. ढिशका ढिडांग टिटड ढिशका ढिडांग टिटड डिजिटान 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 डिन. मोविन बाप कसो आहा तूं. युती जायना खंय बीजेपी आणि एमजीपीची. आता दाबोळे क्लियर. ओके, हे पळय तुका चर्चिलान कितें म्हटलां पळय. काँग्रेसचे तांकां पासून बीजेपी घेवपाक तयार जाला, कित्याक तांकां खबर आहा ते ओल्ड जिखता म्हणून. जावं मोविन सारके मोविनाक घेवपाक सोदता ते. मोविन जिखता खबर आहा तांकां, तो जिखता खबर आहा ओल्ड न्हू ते. चर्चिलान तुजो डान्स पळोवंक ना, तुजे एनर्जी लेवल पळोवंक ना, म्हणून चर्चिलान तुका जाणटो म्हटलो आसतलो. सोड आसूं. मोविन, ह्या निवडणुकेक you are going to harass and trouble Sudhin Dhawlikar in Daboli, which BJP also wants you to do on their behalf, right? I have repeated this time and again. पण केबल कनेक्शन कट करून इंटरनेटाचेर पळोवपी आमच्या विवरां खातीर परत एकदा मातशें स्पश्ट सांग that you are going to give त्रास to Sudhin, that you are doing this on the behalf of BJP, that BJP will give you ticket from Daboli even if Sudhin opposes strongly. And there is absolutely no doubt in this. And कितें? when I say this very emphatically, it is based on substance. असली इंग्लिश कितें जितेंद्र देशप्रभूच समजता. असली इंग्लिश आमकां काय कळत ना. तूं कितें म्हटलें तें कळोंकूच ना. बीजेपी एमजीपीची युती जायना, युती कंटिन्यू करूं येता, पूण एमजीपीक पार्सेकर परत मुख्यमंत्री म्हणनाका अशें तेंच्यांनी अट घातल्या. हाचेर मुख्यमंत्र्याक आमी रिएक्शन विचारलें तेन्ना पयल्या फावट मुख्यमंत्र्यान कसलें रिएक्शन दिलें सामकें. दुसरे फावटी दुसरे पेळे आणि कोणाक तरी दोगांक संदी मेळ्ळी न्ही मंत्रीपदाची. सोडटात केन्नाच्यान सोडून वतात. दोगांक म्हाका नवीन इंडक्ट करपाक मेळटलें. चान्स आयलो दोगांक कोणाक तरी. पार्सेकर पण म्हणटा की आमी सोडून वचचे, आमी येना जाल्यार. हांव इतलें म्हणटा की जाल्यार आमकां काडपाक मेळटा. तो एडवान्स आमकां कित्याक काडिना. आमी इतली सामकी डेंजरस अशी विधानां करता
ती विधानां आयकल्या बरोबर एक्चुअली आमकां काडून उडोवपाचो. हाजे सारको मनीस स्वाभिमानी आसता जाल्यार हांव इमिजिएट काडून उडयतलो आशिल्लो की वजनदार खातीं आमच्या मंत्र्यांक दिलें म्हणून. आनी वजनदार खातीं एक खातें म्हणजे तें PWD, दुसरें खातें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, तेचे पेक्षा चड वजनदार खातें म्हणजे तें वजन आनी माप खातें. हेंय दिल्लें आहा सगळ्यांक, वजनदार वजन आनी माप खातें. कळ्ळें न्ही. मुख्यमंत्र्यांक काडटात का मंत्र्यांक काडटात? पूण तुमची युती उरली. अरे म्हजो सरकार 21, म्हज्या पक्षाचे 21 आमदार आसात मरे, प्रश्न खंय येता? आनी प्लस इंडिपेंडंटाचो कितलो तरी सपोर्ट आसा. तें तो पूण आतां कितें युती उरली ताणेंच सांगचें मरे उत्तर. मुख्यमंत्र्यान अशें म्हटलें पळय ताच्या फाटल्यान कारण आहा. हें उलोवच्या आदीं एक दीस पयलीं निलेश काब्रालान पळय मुख्यमंत्र्याक जो भडकयला आनी सराची तकली इरार केल्या पळय. मुख्यमंत्री टोटी आमकां नाका ते ढवळीकर ब्रदर्स नाका आमकां ते. आमच्या मतदारसंघात काय कामच करिना, रस्ते करता आनी 8 दिसां भितर शिरोडीच्या नांवान परत रस्ते फोडटा. आमी तांचे कॅन्डिडेट फोडून हाडया BJP. आय हॅव प्लॅन फॉर दॅट. ताका तूं मुख्यमंत्री नाका म्हणजे आनी कितें उरलें? टोट ती युती, टोट ते गठबंधन आमकां नाका आमकां ते पार्टनरशीप. सोड तांकां. म्हाका कर फुडें PWD मिनिस्टर. हांव आतां तुजे खुर्चेर येयल्या ते म्हणटा मुख्यमंत्री तूं नाका, फास्ट घे निर्णय. उलय CM कितें तरी डिसिजन घे. CM सांग बेगीन सांग. तूं म्हणटा तितून तथ्य दिसता. तांकां नाका जाल्यार तोडुया युती, पण जिखल्या उपरांत मंत्रीपद दी म्हणून फाटल्यान मात लागू नाका म्हाज्या मागीर. BJP आनी MGPची युती कशीच जावची ना हें आमकां जस्ट इमॅजिनाक खूब पयलीं सावन खबर आसली. लहू मामलेदार स्वता कबूल करता की तो 2 वर्सां जालीं ही युती तोडया म्हणून फाटल्यान लागलेलो खंय. जोडपाचें हांव तेन्नाच मागतालो, 2 वर्सां मागतालो पयलीं, काय न्ही तोडपाचें म्हूण मागतालो. BJP MGP युती तुटतलीच हो आमचो डावट आनीक क्लियर जालो जेन्ना BJPचो फुडारी दत्तप्रसाद नायकान 24 तासां भितर 2 फावटी मंत्री सुदीन ढवळीकराचेर भयंकर तोंडसूक घेतलें. युजलस इनएफिशियंट PWD मिनिस्टर हांव मागता सरकारा कडेन हाका इमिजिएटली सॅक करचो, हाका इमिजिएटली मिनिस्टर म्हणून सॅक करचो. ही इज अ युजलस मिनिस्टर जो आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या बऱ्या जे चल्लां त्या गव्हर्मेंटाचेर एक वो दाग. म्हजो स्ट्रॉंग डिमांड आसा की हाका सॅक करचो म्हणून. इज अ कंप्लीट युजलस मिनिस्टर, इज अ कंप्लीट फेलियर. ह्या नालायक मिनिस्टराक काडून उडयचो म्हणून. शी देवा 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 आयकोन वचो देवा कितें म्हटलें देवा देवा नाका कितें म्हटलें ताणें. असल्यांनी BJP आनी MGPची युती उरतली. हॅलो सुदीन बाब, काल MGPची सेंट्रल कमिटी मिटींग जाली आणि त्यांच्यानी डिसिजन घेतला की लिडरशिप चेंज जाय म्हणून पार्सेकरा अंडर फुडले अलायन्स जावंक शकना म्हणून. तुम्ही या सेंट्रल कमिटीच्या डिसिजनाक हे करता, सपोर्ट करता? अरे सेंट्रल कमिटी, कोर कमिटी आणि बूथ कमिटी म्हणजे सुदीन एके सुदीन. तर माझे डिसिजनाक सेंट्रल कमिटीन सपोर्ट केला. तर आमकां पार्सेकर CM नाका, युती तुटतली. ओके. आणि एक गजाल तेजेर मागीर मुख्यमंत्र्यांक विचारले तेन्ना तेणी सांगले की दोगू मंत्री केन्ना सोडून वयता, आपल्याक 2 नवे मंत्री इंडक्ट करपाक मेळटले म्हणून. आता ह्या वेळार मंत्री इंडक्ट करून काय फायदो जावपा ना. आणि 15 दिसांनी आचारसंहिता लागता. नव्या मंत्र्याक कांयच करपाक मेळचें ना. आय मीन कांय काम करपाक मेळपाना. आणि आमकां कोण काडटलो? मर्द टांगेवाला हूं मैं मर्द टांगेवाला. मुझे CM क्या निकालेगा मेरा दोस्त दिल्ली वाला. पर्रीकार आणि गडकरीचो हात आमचेर आसा. आमकां पार्सेकार CM नाका अशें पर्रीकारानूच आमकां म्हणपाक सांगलां. ओके. पार्सेकराक जाय जाल्यार तेणी जाय ते डिसिजन घेवचें. पर्रीकाराच्या हातान कांय ना. ताका जाय ते डिसिजन घेवपाक केन्नाच मेळना. कारण पर्रीकर फायनल एपेलेट बॉडी. भाईन आनी रक्षा मंत्र्यान तशें पणजे महिला मेळाव्याक सांगलेल्या तुका याद आसतली. ओके. मुख्यमंत्र्याचे 10 MLD उदक हांव बंद करता असो सुटोवाच हांवें भ्रमण ध्वनीचेर ताका धाडला. ओके. तुमी केन्ना मेळटले पर्रीकर गडकरींक? पर्रीकर गडकरी मेळपाची आवश्यकता ना. आय एम प्राऊड. आमी एक WhatsApp ग्रुप केला. युतीक लाय लुटी अशें ह्या ग्रुपाचें नांव. पर्रीकार एडमीन. ह्या WhatsApp ग्रुपाचेरूच आमी युतीचेर चॅटिंग करतात. पर्रीकार मेसेजी वाचता पण रिप्लाय करिना.
एकदा रिप्लाय येयलो की आमचो फायनल निर्णय तुका सांगता, बेश्टोच परत परत फोन करू नाका, तुकाय त्या ग्रुपान जाय जाल्यार ऍड करता. ओके बरें. पण कळ्ळें न्हू तुमकां, लहू मामलेदार हे बीजेपीचेर सोडपाचे एमजीपीचे अस्त्र आणि दत्तप्रसाद नायक हे बीजेपीचे एमजीपीचेर सोडपाचे अस्त्र. आणि 2017च्या इलेक्शनान आमी जनता जायना जाल्यार पुरो विवस्त्र म्हटल्यार म्हाका गांधीजीन एक सांगलेली गजाल याद जाली. गांधीजी कितें म्हणटाले, आंगाक जाय तितलेच वस्त्र आपणे मनशान घालपाक जाय म्हणून, कित्याक तेन्ना कपड्याची कमतरता आसली, चडूय हे करून कमी हे न्हू. पण हो मनीस वस्त्र कमी आणि वस्ती चड, म्हणजे भांगरां इतली घालता. आमकां काय ना, तेजो पर्सनल प्रश्न, तेजे पयशे. पण तुमकां सांगता, आतां सरकारान दादल्या मनशाक 100 ग्राम भांगर आंगार दवरपाची मर्यादा दवरल्या आसतनाय हे म्हाका दिसता रमाकांत बोरकाराची मोदीचेर निशेध करपाची स्टायल, मुद्दम चड भांगर घालून दाखप. हो मनीस गांधीजीचें आयकना आनी हो मोदीजींचें आयकना, म्हणजे जिखत जाल्यार हो एमजीपीन वतलो सो दिसता. निशेध म्हटल्यार निशेध करतना खूब सांबाळून निशेध करचो पडटा, नाजाल्यार मागीर अशें जाता. मित्रांनो, वयता तुमकां एक गजाल सांगता. आता पीएमान सांगला कॅशलेस वचा, कॅशलेस. हे कितें जालां, एटीएम आनी बँकेनी सिरियसली घेतला, कॅशूच ना. आनी आमचे कडेन तर ते पयलीं पासून ना. Just imagine. सो मित्रांनो, जस्ट इमॅजिनाचे एपिसोड्स आणि बाकी आमचे प्रुडंटाचे बाकीच्यो कार्यावळी आहा ते तुमकां जर पळोवपाक जाय जाल्यार आमच्या वेबसायटीचेर www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर तुमकां हे सगळे पळोवपाक मेळटले, जर चुकले जाल्यार. आनी काय ना, इतलेच हांव म्हणटा, फुडल्या एपिसोडान परत मेळुया. तो मेरेन जय मनी. Just imagine.